कडल्यान माय मोगाचो ओनवनीत येवकार तशेंच देव बरी भलायकी दिवं तुमकां सगल्यांक. चड तेंपान आमी मेवल्यान न्हय पूण तुमची उमेद पळोवन खरेंच म्हज्या जिवाक म्हज्या काळजाक दादोसकाय भोगता. तर वेळ आनी कित्याक पिड्यार करचो. तर हांव आयज तुमच्या फुड्यान हाडटा एक गोंयकारा आयज तूं न्हिदलावो कितें? आयज आमची कोंकणी मायभास काबार करूंक सोदतात, ताका धापोवंक सोदतात. पूण आमी गोंयकार दितेना काय कितें? केन्नाच ना. आमची मायभास कोंकणी धापूंक आनी ताचो दर्जो दुसऱ्यांक दिवंक आमी केन्नाच दिवचे ना. हो ताळो हो आवाज आयकलोसो दिसता. तुम्ही वळखला ताका? वळखला? तो सांग न्हू कोण तो? रायट, विशाल. ही इज विशाल, आमचो तरणाटो विशाल, जो कोंकणीच्या गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या मोगान नाचता. So please put your hands together and welcome Vishal Nogueiro. Hi Vishal. Hi ma'am. Welcome to Pickle Tickle Chat Show. Thank you so much. Are you ready for the questions? Yeah. थोडी गोडेक सोपी असतली, थोडी गोडेक अवघड असतली. Are you ready? Well. Okay, that's what I like about you. You are open for any kind of challenge, right? Yeah. Okay. माझा पहिला प्रश्न तुका. दुबाव ना तूं एक तरणाटो आमच्या गोंयच्या पासत, गोंयकारां पासत, कोंकणी पासत झुजत आसता. पूण म्हज्यान म्हणो येता तूं एक गोंयचो सोशल एक्टिविस्ट म्हणून. हाचो दुबावच ना. ओके, पूण इफ यू लूक एट द हिस्ट्री, चडशे सोशल एक्टिविस्ट कांय तेंपान इलेसांक उबे रावतात, पॉलिटिक्स पार्टीज जॉइन जातात. अशें कितें तुज्या मनान आसा? वूड यू लायक टू ऑर आर यू गोइंग टू जॉइन फायनली? तूं पार्टीक जॉइन जातलो, इलेसांक उबो रावतलो? मॅडम, इलेक्शन जॉइन जावपाचे बसपाचे ओ आनी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन जावपाचे ती दुसरी गजाल. म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा, इफ इन केस तर आमी सदां तर बोवाळ मान तो आवाज तो सरकार आयकना हे तर आमी जाणाय. आनी कितले तो आवाज काळा तुजे FIR जाता ना जाल्यार तुका तूं सगळा उडोवपाक टार्गेट करपाचें ताका प्लॅन आसता. हेवूय आसता. या बट तुका जस्टीस मेळना. ते फकत बोवाळ मान फायदो ना. आतां तूं सांगत तेश कोण एक्टिविस्ट थोडे पॉलिटिकल पार्टी जॉइन जाताय. ओके, हांव म्हणटा एटलिस्ट तो कोण तरी मुखार स्वतान झुजता. गोंयकारां बरोबर आनी गोंयकारांक जाय तो मनीस बसपा इलेक्शनाक आनी गोंयकार सपोर्ट करपा रेडी आहा जाल्यार हांव फाट सरता ना. Very good, that's nice. पूण केन्ना कितें आसा, आय एम नॉट टॉकिंग तुजेच बदल न्हय, पूण जायते सोशल एक्टिविस्ट अशे आसात. पयले ना हांव ते इलेक्शन उबो रावपाचो ते भानगडीन आपण पडपाना अशें उलयतात आनी रातयां भितर ते जॉइन जातात. ओ इलेक्शन उबे राव. आतां तूं तेंचे सेटिंग ऑलरेडी केलोलें आसता, तुजे बी केलोलें आसा. तूं खंयचे पार्टीक जॉइन जातलो जरी तो तुका चान्स मेळलो जाल्यार? मॅडम, आतां तूं जाणा आतां आमी गोंयां भितर तुमगे त्या टायमाचो म्हाका तितली खबर ना, बट 2 पानां म्हण आलोली. ज्या टायमार डॉक्टर जॅक सेकरान 2 पानां आलोली आनी दुसरी म्हणटा ते MGP आलोली. मुगे उगडा आसा इफ इन केस हांव रॉंग न्हू जाल्यार. आनी MGP तो हो आलोलो आमगेलो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी चलयता तो. आनी आमगे दोन फुलां आतां डॉक्टर जॅक सेकर कित्याक गोंयकारां लागून आले. आज चोवपाक गेले जाल्यार कितले पार्टी येयलो आहा, कितल्योश्यो पार्टी आतां इलेक्शन जाता म्हणल्यार न्यू येत रावताय. सी आतां गोंयकार जाणा सगळ्या लोकांनी गोंयकारांक सपोर्ट केलो भायल्या पार्ट्यांक. आनी गोंयकार जाणा गोंयकारांक कितें जाय म्हणटा गोंयकारांक आवाज वयर पावना. सगळे पार्टी येता ते आपणा गेलेच करपा लागू येताय. कळ्ळें तुका न्हू? बेटर म्हाका दिसता आमकां पार्टीचेर फोकस करपाक शिरीक पडना. गोंयकारांक तोर जाय तर गोंयकारां बरो उब राव, नॉट हेज एनी पॉलिटिकल पार्टी. व्हेरी गुड. भायल्यांक नाका आमकां आयकपाक. व्हेरी गुड. पूण हांव कितें म्हणटा, हे गोडीक तुज्या गांवचो लोक सोप मानचो ना. कारण थोडे जाण म्हणटात, तुमचे गांवचे लोक म्हणटात की फाटीं खंय तुवें एक डेली पार्टीचो प्रचार केलोलो जाल्यार तूं आतां सांग, लोक फोटींग काय तूं फोटींग? ना, लोक फोटींग आनी कितें काम म्हणटा ते हांवें प्रचार केल्लो. ज्या टायमार आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम इलेक्शन झगडवली थिंगा त्या टायमार आमकां म्हाका खरें दिसतलें आनी हांव बरो धाकटो
म्हाका दिसतालें कितें तरी बरी पार्टी पयशे दिना कांय मेळना पार्टी जायना आनी बरी ती लोकांच्या पासो कितें तरी करपा सोदिता त्या कारणाक लागून आमगे फूल सपोर्ट आलो तेका लागलो आनी आय वॉज कंप्लिटली मायनर मागीर 13 वर्साचो आमकां व्हिडिओ आहा ज्या टायमार अण्णा हजारे बराबर केजरीवाल आसलो त्या टायमार तेणें अण्णा हजारे सेपरेट जावन तेणी एक पार्टी केली इंडिये पासो कितें बरपण करता आनी त्या टायमार म्हाका दिसतालें वय आमी जॉयन जाया तेचे जाल्यार ताका लागून बरपण करपाक लागूं आहलें बट आज चोवपाक गेले जाल्यार कोण कोणा लागून न्हू हेजेर कळटा मागीर हितून भितर म्हाका दिसता हांव आतां गोंयकारा लागून झगडटा जाल्यार आमी भायल्यांगे कितें आयकपाक जाय आनी भायले पार्टी कित्याक सपोर्ट करपाक जाय गोंयकारा लागून झगडटा ज्या भाशेन डॉक्टर जॅक सिके झगडलो गोंयकारा लागून ताणें भायले पार्टी केलो ना गोंयचीच पार्टी केली म्हणजे 2 पानां म्हाका दिसता हांव चड कोण गोंयकारा बरो उबो रावतलो ही तूं बसपा आहा जाल्यार हांव तुका म्हणना हांव बसतलो ही तयारी न्हू अबाउट दीस बट इफ इन केस गोंयकारांक जाय ती दुसरी गजाल जाय जाल्यार हांव गोंयकारा बरोबर रावतलो आनी गोंयकाराच्याच नांवान झगडटलो विशाल एक्टिविस्ट तूं जालो पूण कितें तें कारण आसलें कितें तरी तुज्या आंगान रगत शिजतालें हें एक्टिविस्ट हें घेवपाक फुडें वचपाक Can you tell us, can you share with us what is it that made you become an activist? मॅडम ज्या टायमार हिंगा मायनींग चलतालें आनी मायनिंगाचे अगेन्स्ट मागीर गोंयकार लोक मायनिंगेचे पड वतालो ट्रक बी आसा वी आर नॉट अगेन्स्ट बट एसो इन्सिडेंट जाताले इतल्यो एक्सिडेंट जाताले लायक लोक जीव वयतालो लोकांगेलो तेच भाशेन रिसंटली कोण तरी सासमाय आनी सून एक्सिडेंट जावन हांव पळयत आहले आनी थ्रू दॅट आमी बरोच ट्रेजिडी सारकी बरी व्हड ट्रेजिडी जाली सारकी आनी त्या टायमार सगळो लोक उत्सामोळ जालो ट्रक आमकां बायपास दिये लोकांनी डिमांड इतलो बायपास दिये बायपासाचे थ्रू तुमी ट्रक चलय ट्रका प्रॉब्लेम बायपास दिये त्या टायमार लोक चावलो आनी त्या टायमार हांव रस्त्यार येयलो आनी म्हागे एज म्हाका दिसता 12 years ओ 13 years हय आनी त्या टायमार आनी हांव त्या टायमार रस्त्यार येयलो त्या टायमार आमगेले डिवायएसपी मास्टर सनी तवारीस आहलो तेजे बराबर दुसरे नासले आनी ते फकाण करपाक लागलो म्हणपा ए तुजें वर्स जालें रस्त्यार येवपाक तेन्ना हांवें स्ट्रिक्टली हांवें म्हणलें ते आमकां मरपाक वर्स लागताय मरपाक वर्स लागता आनी ते थ्रू दॅट तेच प्रमाणे हांवें मुगेलें स्टार्ट केली तेच्या फाटल्यान हांवें केन्ना उबो रावलो ना खूंय वचपाक कितें एकाटलें एनकरेजमेंट मेळटा दुसऱ्या पासून हांव एकलो भुरगो एकलो आसतलो बोर्ड घेवन कोणें खूंय आहा म्हूण कळनाका तिला मोळो जावं केपें सावडे हांव गेलो बोर्ड घेवन उबो रावपाक थिंगा तेन्ना बरोबर स्लोगन्स घालपाक नारे घालपाक सदां आसतालो बट मुगे एकूच कितें तरी वायट जाता लोकांक तितून उबो रावन फायदो आनी ते आयज पळय तशेंच आहा लेट्स सी इन द फ्युचर हे सोशल एक्टिविजम चालू दवरूं येता वयल्यान तुज्यान लोकांक तुमच्या गांवच्या लोकांक पासून तुज्यान दाखोवं येता की एज अ पॉलिटिशियन पासून हांव ही कामां करून दाखयतलो तूं कितें म्हणटा सारकें न्हू ओके विशाल जायते फेसबुकाचेर तुजे हांव व्हिडिओ पळयता बरे बरे मुद्दे तुवें उबारल्यात लोक पोरजेच्या बऱ्या पासो जाल्यार म्हाका एक सांग हे विशय हे सब्जेक्ट्स जे तुवें घेतल्यात मुद्दे जे तुवें घेतल्यात सरकाराचेर कितें तरी प्रभाव पडला जायतो लोक म्हणटा सरकाराच्यो मिनिस्टरांचे खाती सारक्यो दाट जाल्यात तांकां फरक पडना तांकां पडोनूच वचोंक ना तूं कितें म्हणटा सारकें पयले सुवातेर आमगेलो सरकार आनी मंत्री आहाय ते भेर जालो आहाय तेंकां आयकूंक आनी गोंयकाराचे अत्याचार जाता दिश्टी पडना आनी आतां म्हाका दिसता आमी कितले बळ मारूं ते तेमगेले आपूण ते स्टबन आहाय त्या पयशांचे नॉट दिश्टी पडत तेंच आहा तेमकां दुसरें आनी बरपण करपाचें लोकांक जस्टीस दिवपाचें ते तेमच्या मनांतूच ना वयल्यान तेमकां टार्गेट करपाचें तुमकां तेमकां भिवपाचें एक्झॅक्टली ते जाता आमच्यांनी करपाक जाता बट आमी चोयल तेश कोन कितले बळ मारूं कितलेय प्रोटेस्ट पासून काडून इवन पॉलिटिकल ऑपोजिशन्स आहाय ते पासून आय ते रस्त्यार येवं हो सरकार आपूण सारको म्हूण दाखोवपाक
मेडिकल कॉलेज आचे वयर तुवें 2 तरी व्हिडिओ पोस्ट केल्या, एम आय रायट? होय सारकें. ओके, कितलो टाइम जालो हे पोस्ट केल्या? म्हाका दिसता आतां हांवें गेल्या ते म्हयन्याक केल्लो इन 2 म्हयने तरी जाले, 2 म्हयने तरी या जाले. मार्चाकून केला. तिसरो म्हयनो. हो, तिसरो म्हयनो. ओके. जीएमसीन कितें डिफरन्स इम्प्रूवमेंट दिसती पडटा तुका? ना न्हू. कांयच ना. कित्याक? कित्याक गोंयकारां हेका सरकाराक गोंयकारांगे पडोवन गेल. ओके. हे क्लियरली तुका सांगलें तेच भाशेन हो सरकार आहा तो कंप्लिटली युजलेस. आनी हे गेलो हो सरकार आनी ह्या सरकारागे मनशी आहा ते कंप्लिटली फेल जालो आहा. लोकांच्या पासून कितें करपा लागोन आनी ते मॅनिफेस्टो येत व्हडली ते एपाटी मागचो गोंयकारांनी मॅनिफेस्टो पुरो तेमच्या खातीर दिवपा जाय. हे तुम कोरा आनी मागीर हांडी ये. कित्याक मॅनिफेस्टोत की थोडो वर्स जालो बट एकूच तेमचें काम सारकें जायना. आनी आतां हॉस्पिटल म्हणटा कितें मुगेले आनी तुगेले जिवाची खबर आनी हे जिवा वाडे हेळपा शिरी पडना. अशें जाल्यार तुमी आमगेले आमचे सगळे पयशाचे हाटल्यान आमगेल्या प्रॉपर्टीचे हाटल्यान शेतांतल्या सगळ्याक हाळटाय तुमी न्हंयक आनी दोंगरा पासून तुमी उब रावलो न्हय. तुमी सगळ्या कडेन हेळोन काबार. आतां हे जिवा कडेन हेळपाची तयारी चल्ल्या काय कितें हो आमगे पयलो प्रश्न हे आमगे गोंयच्या सरकाराक. हय, पूण हांव कितें म्हणटा, ह्या सरकाराक निवडून हाडूंक आमच्या लोकांचोच गुन्यांव न्हू. सारकें. कित्याक लोक तांकां परत परत कित्याक हाडटा? जाणा जावन ते सगळें अशें कोत्ता तेंचे कोत्ता ते रॉंग म्हणून. हय, बट कितें आहा न्हू, कितें लोकांगे थोडे कितें आहाय आपण लायक बियोंड न्हू आनी तेमचें कितें आहा थोडे जाण म्हणटाय म्हाका तेमकां कितें एक तेमगे लायटी बील आपाचो प्रॉब्लम जाल्यार तेमकां मिनिस्टर आवड वचो पडटा. आतां दुसरें म्हणटाय ते रिसंटली कोण सांगता म्हाका तेगे बायल प्रेग्नेंट आहा तो वयता मिनिस्टर आवड्या. तेगे बाळटीम आहा मिनिस्टर आवड्या. बर्थडे आहा मिनिस्टर आवड्या. कोण मेला मिनिस्टर आवड्या. सो पयशे आनी हे सगळो दिता स्पॉन्सरशीप. आतां हाटलीसान म्हाका कोण सांगतालो आतां थोडे कडेन गांवांनी लोकांक फॅन मेळटाय घरा भितर, थोडे कडेन लोकांक भांगरा कांकणे मेळटाय, थोडे कडेन मोटरसायकल मेळटाय. आतां एशकोन तर तो सरकार थोड्या हेळटा जाल्यार लोक तेमकां कित्याक सोडटलो? आनी हे सगळ्याकूच जायना. कोणाक मेळना तेमकां तो सारको सकला उडयता आनी कोण आपणागे फिक्स आहा तेमकां वयर उबारता. हांव कितें म्हणटा, इफ इन केस तुका आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता तूं थोड्या लोकांक पार्शियलिटी करून थोड्या लोकांक सायड दवरपाक गरज ना. तूं तेम कोत्ता तेश कोन्न हेमकां करून सगळ्या लोकांक मन जिखून आनी बरे भाशेन जीक. जायना. आतां थोडे लोक आमकां आतां गटर आहा गांवां भितर, ते गटरचो उदक घरा भितर येता ते लोकांक त्रास जाता तेमकां कळटा. थोडे लोकांक फ्लॅटार रावता तेमकां कळना आनी ते तर आमी उलयले आमी पिशे आमी रॉंग. तो लोक पिसो बेकार पडला. तेमी आतां ऑलमोस्ट म्हाका 50% गोंयकार दोळोक तिकून जाणा आतां कितें जालें तें. आतां केसो वॉर चलता गोंया भितर. हांव फकत त्यो वॉर बोमा आयकताल्यो बट गोंया भितर उतरां वॉर जालो. आनी आतां एका लोकांक गोंयकारांक कळपा जाय कित्याक लागून जाता. इतली वर्स जायना आतां अकस्मात कित्याक आनी आतां इलेक्शन लागीं पावलो आतांच कित्याक स्टार्ट जालो म्हणून गोंयकारांनी चिंतपाची भोव गरज. सकाळीं उठ तेन्ना आमी टॅक्स भरपा लागता एक टूथपेस्ट हातीन घेवन. ते आमी इतले म्हणटरी पासून आमगे फॅन चालू उरता तेन्ना पासून आमी टॅक्स भरीत आसता. आमी 24/7 आमी कंप्लिटली आमी टॅक्स भरीत आसता जाल्यार गोंयकारांक चिंतपाक जाय पयशे वयता खूंय आनी रीण कित्याक उरले गोंया भितर. एक गोंयकारांचें रीण आहा आयज. आनी आयज तेमगे घर चोवपाक गेले जाल्यार पॅलस्यो भाई हे पयशे खंयचे येताय. तुमकां पगार कितले आहा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो एक आनी दोन न्हू. तेमगे भायल्यान चोय जाल्यार ऑलमोस्ट तेमगे बारपूण आसता. एक तेमकां ट्रक स्पेशल आसता, एक मागीर ट्रॅक्टर आनी आसता तेमगेलो. सगळे फॅसिलिटी आहा तेमगेली. आनी तेमगे प्रॉपर्टी आनी तेमी घर चोयल जाल्यार ते आनी आमचे असो न्हू. तेमगे ते ताड मागोन येता. सो विशाल, आतां आमी हे सोशल एक्टिविस्ट हो सब्जेक्ट सोडया आनी दुसरो सब्जेक्ट घेया. पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांनो तुमकां खबर आसा विशाल नोगेरो इज अ वंडरफुल एक्टर. तियाट्रिस्ट. डिड यू ऑल नो? येस. ओके, यू ऑल न्यू अबाउट इट. ओके विशाल, तर तूं आमचे पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांक सांग तूं तियात्रांनी कसो आयलो, तुका कोणे हाडलो, केन्ना सावन तूं आयलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टेल अस. मॅम हांव 9th आलो त्या टायमार इस्कुलाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी येयल्ली वर्कशॉप करपाची. आनी वर्कशॉप कोत्या टायमार हांव जायतो शिकलो आनी म्हाका एक्टींग करपाक म्हाका एक हुशी आसलोली भुरगेपणासून. आनी म्हाका एक टिचरीन आमगेली 2 जाण टिचर आहल्यो ती सदां म्हणटाली विशाल लायक हांव शिकपा मातशें वीक बट हे दुसरें काम करपाक बरो आहलो. ती विशाल तूं कितें कोर
कोतरी तुतल्याक तू कितूर कोतलो ओके ते मोठो गेलो आणि आणि हांवें स्टार्ट केला घरा पयलो आमी सांगलें चोय म्हळ्यार फॉर्म हाडलो आहा तियात्र आनी आयज सांजे म्हाका सबमीट करपाक जाय आनी वचपाक जाय गाडे एंजल चर्च हॉलाक आनी थ्रू दॅट वर्कशॉप आहलें 9 डेसाचे ओके आनी थिंगा सर विल मिक्स बी आहलो थिंगा आतां शिकोवपाक बी येतालो आमकां आनी आमकां ही वाज टीचिंग यू कंपोजिंग ऑफ सॉंग्स ओके त्या जाग्यार आमकां जायते डिफरंट आमकां उलोवपाचे स्टायल दोन आमकां स्टेजीचे पार्ट शिकयले अबावट आमकां चोलपाची स्टायल शिकयली स्टेजीचेर आनी आमकां जायते वर्कशॉप म्हणल्यार आख्खे कंप्लीट शिकयता आनी हाव टू रेज अ वॉयस डॅड वॉल सगळें शिकयलें आनी थ्रू दॅट हांव थिंगासोन मागीर कॉम्पिटिशन तियात्राक सर विली फेर्नांडीस आवडेचो हय विलियम तेच्या तियात्राक कॉम्पिटिशन तियात्राक जॉयन जालो थिंगासोन मागीर हांव हेळांत पावलो ओके जोमनीवेलो खेळ सायमन द कोट्टाली थिंगासोन मागीर म्हाका पास्काल दी चिकाली हाणें म्हाका पयलो बट तो पावल पासून तूं खेळान आसतना ताणें तुका हय ओके ओके म्हाका तितून भितर हेळा वचपाक अकस्मात म्हगे इंटेंशन ना हेळान जॉयन जावपाचो हांवें कोणाक सांगिल्लो ना कांयच ना जस्ट कोणाक मुगे फ्रेंडान सांगलें अरे विशाल म्हणटा एकलो भुरगो आहा तो खूब जाल्यार 4 दीस आहाय हेळाक ओके जस्ट 4 दिसांनी हेळ कोता तियात्राक चड प्रॅक्टीस हेळा माताय एक म्हयनोभर हेळा प्रॅक्टीस माताय बट 4 दिसांक ते बाय हेडा आनी 4 दिसां भितर ते डिफरंट रोल ते तूं जाणा मॅम जे भाशे हेळाक डिफरंट कॅरेक्टर करपाक पडटा 3 पार्टी आसतात तुज्या पार्टीनी वेगळे वेगळे कॅरेक्टर आसतात आनी तुज्या म्हणपाक जायना ना आपण हे एक्टिंग कोना ते ना ते करपाक पडटा कित्याक हेळ म्हणटा ताका लागून आनी थ्रू दॅट मॅम मागीर थिंगसर म्हाका पास्काल चिकाली म्हाका चोयलो आनी म्हणपाक म्हाका तुगे नंबर दी आपूण तुका हें कोता मुगे आपणाय तियात्रांक घालता हांवें म्हणलें बरें हांवें नंबर दिलो आनी ते दिसा काबा लास्ट हेळ काबाचा घरा कोण इतलो दुसरे दिसा एश वेनसडे आनी म्हाका कोण फोन केला विशाल पावलो आपूण तुका तियात्राक घेता मुगे न्हू आनी कोणाक गेला काल देव्यान लेंथाचो शो चलतालो आनी तुमकां प्रोफेशनल लेंथ आनी प्रोफेशनल आहलो ते आमगे सर रुस्फन आनी हंबर्ट हय आनी जे टायमार म्हाका तेमी थिंगा तेम पासून 3 येल्ले तेमची स्क्रिप्ट दिवपाची आनी 2 तेमची डायलॉग एकामेका कडेन कोणाची चोवपाची घडो नो प्रॅक्टीस नथींग डायरेक्शन अशें कांय ना कित्याक तेमी सर प्रोफेशनल म्हणटा तेमी ते करपाक गेले आनी म्हाका मातशें आयडिया दिली कोणें आमच्या पास्काल सरान ते म्हाका आनी ही इज अ मेन नेगेटीव रोल आनी तेच्या अंडर हांव नेगेटीव आहलो आनी ताणें म्हाका दिलोलें ते रोला प्रमाणे म्हाका तो म्हणपाचो विशाल एश कोन एंट्री मारपाक पडटा तुवें आनी आपूण तुका उलो मारतलो नाजाल्यार तुका कोण म्हणजे तर उतरां उगडास दवर तुका एंट्री मारपाचें उलतें आमी हेल्प या फकत एंट्री मारपाक लागून आनी हांवें ते दिसा मुगे म्हाका सदां सुंय मुगे दोळे हालोवपाचे काजळ लावपाचे आनी मुगे थ्रू दॅट हांवें मुगे मेकअप सारको बरो केलो आनी ते दिसा हांवें तो मुगे लास्ट जस्टीस त्या रोला दिलो जस्टीस दिलो आनी जायत जाणांनी फादर बी सांबाळलो कित्याक तूं एक्टींग बरो कोता आनी तुगे रिएक्शन बरो आसता तुगेले आख्खे आय मुवींग आनी आख्खे तुगे सगळें बरें आसत म्हूण थिंगा ते पास्कल आनी सर रुस्फन बी ते आयकताले आनी ते चोयताले इवन सर रुस्फनान दुसरे तियात्रिस्ता UK पासून म्हाका सांगिल्लें एकलो भुरगो आहा गोंया भितर विशाल बरो काम करता नेगेटीव हय आनी तेच भाशेन म्हाका सदांच आनी हांव कॉमेडी म्हाका हंबटा एक एंट्री आहली की तुका सदांच तो म्हाका सदां तियात्र जाय मेसेज घालप तो आमगे लांबेलो भुरगो आहा तो बेस्ट कोता एक्टींग आपल्या बाराबर म्हाका आनी एनकरेज म्हणटा केन्ना नाचलो ना तियात्रान कॉम्पिटिशनांतल्यान प्रोफेशनल एश कोन म्हणटा थ्रू दॅट हांव मूव जालो आनी तितूंतल्यान पास्कालीकून ते कळ्ळें लायक मुगे कितें व्हॅल्यू आनी थ्रू दॅट ताणें आपणागे तियात्रांक गेलो फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्र फर्स्ट लेंथ आतां म्हाका एक सांग कितल्याच तियात्रांनी तूं नाचला त्या उपरांत सारकें ओके तुका कितें दिसता तियात्राचो दर्जो इम्प्रूव जाला काय ना कित्याक जाणें थोडे मनीस तियात्र पळयनात हॉलान बसून अश्यो गजाली करता कितें रे तियात्र सदांच तेच आमकां फिरोवन दितात नो न्यू टेक्नॉलॉजी ना डायरेक्शन ना तीच तोंडां आनी सेकंड ग्रेड एक्टींग एक्सेट्रा हाचेर तूं कितें म्हणटा लोक सारको उलयता तें सारकें ऑब्वियसली मॅम कित्याक तूं आतां तुमी चोयल जाल्यार तुमगे तेंपार तियात्र जाताले लायक आमगेले सुर्गेस सी आल्वारीस जासिद्वा झॅम्बॉय
आणि आमचे तियात्र चलता तुमकां रोजा रॉड्रिगीस तुमी जाणा आसतले ते तियात्र कितें आसताले ते पयलींचे आनी तुमकां एंट्री खबर आसताली स्टँडर्डाची खबर उलयता या अबाउट तियात्र तूं म्हणटा न्हू इम्प्रुवमेंट जाला हांव म्हणटा इम्प्रुवमेंट जाला कित्याक तुमी ते तियात्र चोयले जाल्यार आज चोवपाक तियात्र सगळा पोट घालता खंयच्याय तरी खंयच्यान पूण तुका कितें दिसता इम्प्रुवमेंट जाला सो म्हाका लायक तुजे प्रमाण तूं विचार त्या प्रमाण आन्सर नो नो ओके पण आतां तूं नवे पिळगेंतलो कलाकार तुवें कितें केलां कितें इम्प्रुवमेंट हाडूंक मॅम म्हाका सदां खबर आहा ते प्रमाणे जायत पाट डायरेक्टर कितें म्हणटा खबर मुखार वच कोणाकोडे मुखार वच आनी मायकाक उलय बट सदां उगडास धरपाक जाय ज्या टायमार तूं कॅरेक्टर करता तो हावज आहा जाल्यार घर आहा जाल्यार ते घराक डॅड वॉल म्हणून आसता आतां तुका उलयता जाल्यार हांव म्हणटी उलोवपाक शकना ते न्हू ते समजोवपाक जाय ओनूट म्हणटा ती आसता आनी घरांत येता तेन्ना तुगे अबाउट कॉस्ट्युम्स तुगे जोतया वाणा आतां सगळो लोक आतां मुगे आतां फॅमिली भितर मुगे फॅमिली सगळी घरा भितर आहाय ती जोती घालताय बट आंकरा जोती घालना डेट मिन्स ते मुगे आसपाक ते कितें ते लोकांना कळपाक जाय सगळो लोक जोती घालना घरा भितर सगळो लोक जोती घाल भितर बाकी घर भोंवना म्हाका लायकना फूल थ्रू दॅट म्हाका दिसता जाय ते आम नॉर्मल कोत्ताय तेच ते स्टेजीर जावपाक जाय नॅचरल एक्टिंग आसपाक आनी ऑलवेज आय प्रिफर ते करपाक इवन हांव ते एक रोल आहलो पाचकाले चिकाले तियात्राचे आतां आमचे कितें जाताले तितून पयशे येताय आनी लॅक्स ऑफ रुपीज आनी तो कोण तरी आमकां आनी घर मोडपाक सोदताय बट पयशे दी आनी हांव इतलो त्या जाग्यार आमकां कांय खबर ना कोणाक खबर ना तो ते टायमार इतलो मोड चेंज करता त्या जाग्यार ते पयशे घेयले म्हणटरी हांव सामकें टेंशन आसता आमगे घर वयता आमी घर मोडटाय ते जातात आनी आपणाक आमगे पायक आमगे मेंटल जालो आसता आनी आमगे कजन भाव आहा तेका दोळ्यान दिश्टी पडले तेंचे अकस्मात पयशे येयले म्हणटरी थिंग आख्खो क्लायमेट चेंज करता विथ माय लाफ्ट आनी पयशे आमचे आख्खो हांव सगळ्या टायम अरे पयशे ते पयशा वांगडा काय ना इतल्या लोकांक लायक जाताले जाल्यार म्हणटाले तूं ते आजून म्हाका दिसता एक जायत पाटी व्हिडिओ क्लिप चेंज ऑफ कॅरेक्टर या झूप कोन काय नको ते पयशे आतां पडले कॅरेक्टर चेंज होय आनी ते म्हणटा आतां आलो कितें सॅडनस ती रोटा पांय बरो येना आनी पयशे लागना म्हणटा मुगे बायल आसताली तितून ती म्हणटा अरे कसले पयशाची आशा तुमकां आनी हांव म्हणटा अरे पयशे ते पयशे ओके हे मुगे डायलॉग तितून घालोले बट ते हांव डायलॉग घालतले पयशे ते पयशे आनी ते आख्खे बॅग ओपन करून फास्ट थिंगा आनी तुका हाती घेवप आनी ते तुका हॅप्पी जावप त्या जाग्यार सी दिस इज समथींग दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू डू अबाउट उलोवप पासून नॉर्मल जावपाक जाय आनी मॅम दुसरी सांगत म्हणटा त्या मुगेले म्हाका 5-6 जाणां तो म्हाका तूं डायरेक्शन दिलें न्हू हांव तूं केसो तूं फॉलो करपाना आनी ते म्हाका हांव कंप्लीट कन्फ्यूज जाता पुढचे वाटेन आनी नर्वस जाता आनी म्हाका जायत पाट लोकांक कितें जाता लायक तूं डायरेक्शन दिते म्हाका हांव तुमगे नॉर्मल सांगता बट मुगे जे कितें म्हाका हे हट जाता जाय जावन डायरेक्शन दिते कितें आसता न्हू मुगेले एक कला डिफरंट मुगे स्टेजीची कला डिफरंट आनी प्रिटीस करून डिफरंट आ कला हांव मुगे स्टेजीचे कोती डिफरंटूच कोता कित्याक त्या टायमार आमी तितू फ्लो आसताय ते प्रॅक्टीस करता कितें जाता तूं मदीं जाप घालता तो मदीं जाप घालता तेन्ना सारकें एक्टींग करपाक मेळना मॅम विचारलें शेरी वन कितें जालें घडणी एका प्रोफेशनल तियात्राक जॉयन जाल्लो आनी एक तेमगे ते डायलॉग घालो जायत्यो व्हडल्यो ओपाऱ्याच्यो आनी जायत्यो घालोल्यो आनी तेन्ना म्हाका हांव ती नर्वस जाता कित्याक थिंगा ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्टर्स जालोले आनी सिंगर्स जालोले बरे प्रोफेशनल तो आनी आख्खो ग्रूप व्हेरी प्रोफेशनल सिनियर मातशें आलो सिनियरून आलो मिक्स तुमचे इतले सिनियर न्हू बट तुमच्या मातशें बट इतले आलोले आनी तूं भितर एकल्यान डायरेक्टर म्हणपालो मुखान जावपाना तूं कोण हय तो रोल जावपाना आनी लायक फेडअप जालो आनी कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल हांव नर्वस जालो आनी हांव म्हणलें ओके बरें आहा आनी बरो बेजार जालो आनी एकल्याय मेसेज केली हांवें म्हणलें सर तुका तो रावनाका जाल्यार हांव भायर सोदता आनी तूं दुसरें कोणाक प्रिफर कर तुगे शो बरो जावपाक जायो की तुमी हो तियात्रा सबस्टिट्यूट करता म्हणून तूं बरें कर तुगे मनीस बरो कोण येयलो आहाय म्हणटकीर तूं बरें मनशां दवर आनी हांवें हें केलें बट ताका हट जालो आसतलो तें म्हणलें तें आनी तें पन्ना विचार तो अकस्मात गुरू आतां ऑक्टारान कोण मेळटलो तरी पूण आमकां ऑक्टारान कोण मेळटलो जस्ट लायक म्हाका यूज केला आनी तरी पूण आसूं म्हणलें ऑक्टार न्हू बरें बट ज्या टायमार हांवें केलें स्टेजीचेर मागीर तोच डायरेक्टर दुसरो आसा म्हाका विशालान बरें केलें ओके नाव म्हजो फुडलो प्रश्न कोण एकलो म्हाका शिकलोलो तियात्र पळयणार म्हाका विचारता शालन बाय तुमी तियात्रिस्ट
130 वर्सां तियात्राची जाली म्हणून शाती धाडयतात तुम्ही. पूण केन्ना तरी तुम्ही दुसऱ्यांची नाटकां पळयल्यान जावं मराठी, बेंगॉली, गुजराती तांचो दर्जो खंय पावला आनी तुमच्या तियात्रांचो दर्जो खंय आसा जाल्यार म्हाका सांग, तो मनीस फोटी उलयता काय आमकां आमच्याच आरशान पळोवपाची गरज? मॅडम तो सांगो तो सारकें दिसत म्हाका चोवपाक गेले जाल्यार. बट हांव कितें म्हणटा, इवन तुमगे टायमार तियात्र जाताले एकूच रस्तो जायते आहाय बरे बरे सामके फामाद तियात्र हय आनी एक बरे बरे सामके आनी ते मॅसेजी आसताल्यो, एक मॅसेज लोक घेवन वयतालो, एक टच जाताले, एक लोकांक एक ते उलोवपाचे हेजेर टच जाताले आनी तुमचे कॉमेडीचे हातूंतल्यान एवरी कॅरेक्टर रोल्स आनी ती न्हू साम बेस्ट जाताल्यो. तेका लागून आतां हेका लागून तो जॉकर उडोवपाक जायना. ते एक आतां मिस्टेकी लागून तो पयलीं इतलें काम केलो आहा तुमगे ती कातरां अजून वाचताय रेडिओचेर जावं टीव्हीचेर, अजून लोकांच्या तोंडार हेळटाय ती कातरां. मॅडम तेका लागून हांव म्हणटा ती सगळी तर काळ आमी 130 वर्सां सारक्यो बट 130 वर्सां तेच्या पयलीं बऱ्यान केल्लें आहा, कितें तर नांव दवरलो आहा, टायटलूय आहा. पूण तें नांव चालू दवरूंक जाय आसलें न्हू. तें नांव आनीकूय दर्जो वयर सरोंक जाय आसलो. हय मॅडम कितें जाता तेका लागून हांव सदां म्हणटा भुरग्यांक वर्कशॉप कराय. ऑलवेज इम्पॉर्टंट वर्कशॉप कराय आनी तुम कितून कळटलें. इवन तुमकां ती बरोवपा स्क्रिप्टून कळटा आनी दुसऱ्या नाटकां चोवपाची गरज आसा. कित्याक एक आम नाटकां भितर आमी वयताय तेमगेर नॅचरल एक्टींग ती नायटी येताय. आपणा कोणाक दादल्यान येता तेन्ना आपणाक येता तो बरो टी शर्ट काडटा, बानिंगाचेर उबी रावता, ती हँगरां लायता, विडियो लायल्या अरे आनी तुका हरेक दिसता नॅचरल दिसता. तो आपणे जोती कांडी सायडीक दवरता आनी आपणे मोचे काडटा, तो आपणे सॉक्स घालता वयतना चपात खावपा लागता थिंगा बसून उलयता. कंप्लीट नॅचरल. आनी आमगे रोड सिना बीन कितें आहा, आमगे रोड सीन दाखयताय बट रोड सिना एक गाडी येना, एक कोण बाजरान उलयना. तेमगे रोड सिनाची तेमी कितली थिंगा पॉप म्हणून म्युजीक घालता तेमी थिंग मागीर कोण उलयताचो, कोण शेवणी उलयताचो, कोण हाटल्याचो कोण बॉब मात नुस्तें जाय रे आनी बॅकग्रावंड म्युजीक तेमी कळटा रोड सिना कळटा. पड्ड्याचेर न्हू बट आमगे तूं पड्ड्याचेर घेता पोट दाखोवन आमी रोड सीन बट ती आसा म्युजीक ती मोदी मागीर बॉलिवूड एक्टर हेची बॉलिवूडाची म्युजीक दिसना. हेका लागून जायते न्हू आतां तियात्र म्हणटा तें कितें जालां बरेपण आसना सगळें सेम त्योच शेमाय गेला सुने गेल्या शेमाय गेल्यो ना जाल्यार त्यो स्टोरी एश कोन्न आतून पोतून हळप आनी ते एक डायलॉग 2-3 दुसऱ्या डायरेक्टरान दिता, दुसऱ्या लोकांक दिता तियात्र काडया म्हण ते स्टोरी सामकी जाल्या आनी तेगे तियात्रांत सेम आसलो म्हणून कळटा ताणें बरोवन दिलो आसता म्हणटा. आनी चडशे स्क्रिप्ट चडशी जाल्यार ती दे आर कॉपीज ऑफ बॉलिवूड फिल्म स्टोरीज म्हणजे न्यू ओरिजिनल काय असो ना. सेम थिंग ते कित्याक आनी लोकूय पिसो न्हू. आयज काल ऑडियन्स इज व्हेरी व्हेरी इंटेलिजंट. ती पिक्चरां पळयतात ती रोखडी म्हणटा अरे हे अमके पिक्चरांतले मरे सीन दे से दॅट दे एक्चुअली से दॅट. पूण हांव कितें म्हणटा पळय आमकांय बी हे लक्ष दवरूंक जाय. वी हॅव टू डू समथींग आनी हें तुमच्या हातान आसा. तुमी नवी पिळगी यू हॅव टू मेक दीस चेंजीस. विशाल ओके. आनी एक सांग म्हाका आतां हूज अ फेवरेट हिरोईन बॉलिवूडान? नो हियर तियात्रान. तियात्रान काय हिरोईन म्हणटा तशें रायट ना कोण ना. लायक म्हाका ते हांव चड एक्टिंगाचे वयता. मुगे आतां मला कोण ना एक्टिंग. तूं केन्ना डायरेक्टर जातलो? मॅडम डायरेक्टर म्हळ्यार तुमी जाणाय तुमा तितले तियात्र बियात्र कोण जाणाय मॅडम. आनी डायरेक्टर जातो म्हळ्यार जाय तो भार तकलेचेर आनी बरोवपाक प्रॉब्लम ना. स्क्रिप्ट बरोवपाक कितें बरोवपाक प्रॉब्लम ना. बट कित्याक एक तियात्र करतो जाल्यार तुका सारकी काजरा भशेन सम टेन्शन आसता. एक काजार जातो घरा हाडल्या भशेन आनी ते हेवी आनी तो तुका सपोर्ट आसपा जाय फायनान्शियली. आनी वयर सकयल जाता. आनी दुसरें म्हणटाय ते आमकां तियात्रान तूं कितें कितलेंय तूं बरेपण कर बट एक म्हणटाय तो आमी गोंयकारां भितर एक आहा ती कीड एकमेका पांयान सकयल उडोवपाची क्रॅब मेंटॅलिटी. इफ इन केस तर गोंयकाराच्या मोदें तर एकवट काय आहा आनी
जाल्यार कितें तरी बरपण जाता कित्याक आयज आमगे सदां गोंय सकला पडटा आनी वायट जावपाक पावता कित्याक गोंयकारां मदें एकवट ना. विशाल, आई हें तुवें तुजें फिल्म तुवें प्रोड्यूस केल्लें, डायरेक्ट केल्लें आनी लोकांकूय तें खूब मानलां अशें म्हणून आयकोंक येता. आतां म्हाका सांग, हे फिल्माचो टॉपीक सब्जेक्ट इट इज अबाउट अ ट्रान्सजेंडर, रायट? ओके, हो टॉपीक तुवें कसो म्हणजे फुडें हाडलो? वाय डीड यू थिंक ओनली अबाउट दॅट पर्टिक्युलर स्टोरी लायन? मॅडम आतां गोंया भितर आमी जायते डिफरंट तियात्र चोयलाय आनी फिल्मान चोयलाय आनी एक फाटल्यान मुगे मनान एक म्हाका रोल म्हाका लायक जाल्लो मना येयलो हांवें म्हणलें डिफरंट हांव रोल करता. कोंकण्यागे रोल जावपाचो, मुसलमान जावं कितें जावं. हांवें म्हणलें हांव ट्रान्सजेंडर जाय कित्याक आयकुना आनी कुतोर कितें नॅगेटीव तें नॅगेटीव म्हूण दाखयतलो ना. म्हाका लोकांक कितें तरी बरपण दाखोवपा जाय, वायटपण दाखोवपा नाका. हांवें म्हणलें ट्रान्सजेंडरूच तेमगे जायते बरो शिकलो मनीस आहाय आनी जायते तेमगे सोसायटीज आहाय. तेजे वयल्यान कितें तरी एक मोग दाखोवया आवयचो आनी म्हाका चॅलेंज म्हाका एक आटल्यान करपा जाय, म्हाकाच करपा जाय रोल कित्याक चॅलेंज. आनी हांवें म्हणलें न्हेसतो कितें करचो खातीर हांव म्हणलें न्हेसतलो चुडीदार बीन प्रॉपर साडी. हांवें साडी हांवें सदां एक दीस आमचो आमगे बायलां रोल करता चड कातरी म्हणटा आमगेलो तियात्रीस्ट कॅनी सर मुंबयचो मंगळुरान तो चड करता. तेगे म्हाका एक दीस उगडो आसा तेगे इंटरव्यू सांगतालो तो आपण करता एक लेवदो ना म्हणटा आपणागे हातीक आंगाक आनी ते तो कितें करता तें सारकें करपा जाय. आनी त्या टायमार म्हाका तें सगळें मना आहलें आनी हांवें म्हणलें सगळें उगडास हाडलो आनी जे टायमार केलें हांवें मगे आख्खी लेव काडली हांगाची कंप्लिटली आनी जाता तितली जस्टीस दिवपाक ट्राय केलें. इवन हांवें पोट दाखयता ह्या जाग्यार आनी आजून लोक म्हाका म्हणटा पोट सारकें निवळ सामकें सडसडीत चेडूं दिसता आनी एक फोटो जाय ते कोण म्हणपा ना हांव हें म्हण आमगे नेबर आमी फ्लॅटार रावता सकाळ देंवत तेन्ना लोक आमगेलो म्हाका वळखील ना वळखील ना खरें वळखील ना आनी ते फील लायक आनी खातीर मगे ते पोती आनी आहा आनी एक आतां सामकें लिपस्टीक बी सगळें लायन केस विकवी तें विकाचे पसून कळना लोकांक म्हाका क्रायम्स केले जालना आनी आय गिव माय जस्टीस आनी हांव तितून मेसेज यू वॉन्टेड टू गिव म्हणजे त्या फिल्मांतल्यान तो मेसेज कितें दिवप? मेसेज मॅम आतां आवयचो मोग म्हणटा जायत पाटी आतां आवय आमगे जाणटी शेमाय आसता आमचो नातरां आम नातरां चड मोग आमगे शेमायचो ती न्हू आवयच ते ती जाणा आनी आवयचो मोगा कडेन कांयच भेदभाव ना. आतां त्याच भाशेन आतां आमी आई म्हूण गायली जे टायमार आई फिल्म काडले ते टायमार थोडे डायरेक्टरान अशी फकाणां केली. जाय जाणांनी येवपा पयलीं लोकांनी म्हणपा लागले म्हाका आई नाटक काडटा म्हणपा लागले आनी बरें सिनियर सॉरी टू से सिनियर सारके बरेंच नांव आलोलें तेमी अशी फकाणां केली आनी आई म्हणपाची काय आई म्हणपाची हे अशें करून म्हाका ते हिंट मारपा लागले दुसरे तियात्रिस्ता मुखार. ओके हांव घरा रावलो तोंड दाखोवन आनी चोवपाक गेले तर लास्टा फायनली ज्या टायमार आई भायर सरली त्या टायमार हांव थिंगा दोन रोल करता. एक पॉझिटिव्ह रोल नॉर्मल दाखयता दुसरें म्हणटा तो एक ट्रॅजिडी रोल लास्टा रोल एक आहा तो थिंगा नॅगेटिव्हूच जाता मदींच तेमकां धमकी दिवपाची. हांवें मुगेलो कंप्लीट जस्टीस दिवपा रोल केलो आनी हांवें मुगे आर्टिस्टा सांगचे वी हॅव टू गिव जस्टीस आनी आमकां लोक रावता आनी लोक आमकां टायगर ओके तुमकां जर वयर सकलो जाता प्रॉब्लम काय ना पयले पाटी हांव तुमकां चान्स दिता नेक्स्ट टायम आनी बेटर करुया बट ह्या पाटी तुमी हारना काय ट्राय दिलो बट तरी पूण मातशें वयर सकला जालें पिक्चर आमचो जायते वयर सकला जालें आनी हांवें ते आख्खी हांव फिल्म बरयला विदीन म्हाका दिसता एक दिसान बरयला हय म्हणजे मना येयलें हांव कोणा लॅन्थाक कोणा तियात्रान आसतालो आनी आतां प्रॅक्टीस चलता म्हणजे मना येयलें कितें तरी ट्रान्सजेंडर हांवें बेगीन त्याच स्क्रिप्टीचे हातल्यान ट्रान्सजेंडर बरयलो आनी 500 पॉयंट बरयलो थिंगाच आनी येवून आसतली म्हणून घराको वचून घराको गेलो देंपर जेयलो देंपर जेन बसलो तो मनीस सारकें सांजे 8 सुमार स्क्रिप्ट कंप्लीट केली. आनी त्या भाशेन हांवें तें फिल्म केलें आनी तेज्या पयलीं हांवें फिल्म केलो तेज्या पयलीं तेज्या पयलीं फिल्म केलो हांवें म्हणटा ती हांवें इंग्लीश मुवी केली होजाया
Oh wow, Yeah. really? Yeah. Okay. English movie हो जाए तितून तो हिरो आलो. That is Ah. देवागे मोग. Okay. देवागे मोग तितून आमी कोते हो जाए English Okay, movie. directed by whom? Roston Dias. Okay. होय. Okay. आणि तेगे थ्रू रोफी टीव्हीचे आले तेमगेले. Okay. तेमगे थ्रू हांवें काम केला. Hmm. मागीर हांवें मुगे ओन पिक्चर काडले फर्स्ट. Okay. मागीर स्वता आफ्टर पेंडेमिक जावन रोखडे हांव क्रिस्तांव. Oh wow, really? हांव क्रिस्तांव कित्याक कंप्लीटली हांव क्रिस्तांव इज अबाउट पर्सिक्युशन कित्याक सगल्यांकू धर्म आहा गोंय इंडिये भितर आनी सगळे म्हणटा आमके चला तेच चला बट एकूच हांव मॅसेज दिवपाचो जाता तुगे थ्रू हेच तुमगेल्या पिकल टिकल प्लॅटफॉर्माचे थ्रू सोन गोंयकारांक दिसता आमी पोर्चुगीज आनी स्पॅनिश इन्क्विजिशन जाल्ले त्या टायमासून क्रिस्तांव धरून गोंया आहा बट इट्स कंप्लिटली फॉल्स 52 AD जेजो मोरो 52 AD बातेलेमियाव म्हणटा तो गोंया येयल्लो नॉट सेंट थॉमसून आल्लो बट बातेलेमियाव पयलीं येयल्लो बातेलेमा बराबर सेंट थॉमस आल्लो 52 AD भितर आनी थ्रू दॅट आमकां आजू बाजू स्टॅच्यू आमगे फुरीस दिश्टी पडटा आगासाय सेंट थॉमसान हाडो फुरीस तेजे आजू रस्त्यार आहाय हे आतां सोन्ना 52 AD आतां हे म्हणपा लागला थोडे म्हणटाय आमी आतां कन्वर्ट जाले लोक थोडे लोक कितें आतां कन्वर्ट जाले कन्वर्ट आज जाल नाही पंचवाते जालो 52 AD त्या टायमार या इंडिये भितर आले बट फकत पोर्चुगीज ब्रिटिशाच्या आटला नासना काय तेच्या 52 AD आहा तेजे ओन अपोसल मुको प्रूफ आहा मुको त्या मुको सॉल प्रूफ आहा एविडन्स आहा हांवें व्हिडिओ पासून केलो आहा वय हांवें तो एक शिकोवंक लागून थोडे गोंयकारांक कळपा लागून हांवें व्हिडिओ पासून केलो आहा तो आहा मुकोडे पूण कांय ना मुकोडे बट त्याच कारणाक लागून हांवें कितें दाखयलेलें आमची क्रिस्तांव लोकांकून कितें पर्सिक्यूट जाता क्रिस्तांव देवागे उतर पुरगड कोता सोत उलयतले आमी सदांच न्हू कोण आमकां सपोर्ट करना सोत उलयल्यार सदांच तूं फटीक आनी तुका टार्गेट जाता दिस इज वॉट देव उतर पुरगड करप हांव क्रिस्तांव ते युट्यूबार आतां हांव करपाक सोदतालो जस्ट बिकॉज ऑफ फायनान्शियल सिच्युएशन हांव मातशें रावला थ्रू दॅट मागीर म्हाका आनीक इट्स अ बीग करपाक जाय लायक 40 मिनिट्साचें करपाक जाय विथ अ व्हेरी गुड एक्टर्स लेट्स सी all the very best. Yeah, thank you so much. Vishal, gormi चोड जाले न्हू. I think we should take a tea break. Yeah. Chow. Yeah, sure. Okay, audience, we are going to have our tea break. In the meantime, watch this. Okay, Vishal. Ciao, बरी झाली ना? Yeah. Okay, Vishal, तियात्रिस्टपणांत जायते पावटी फनी इन्सिडेंट जाता आमचे भितर एक्टरां भितर ओ केन्नाय एसआय चलता आसतना केन्नाय बसीन बरोबर वेता आसतना can you share at least one incident which happened with you and share it with our Pickle Tickle Chat Show पळयणारा? मॅम उगडा सत्तश कोण कॉलेज मा तियात्र चलतालो ओके आनी आमी 2 दीस आमकां 3 दीस कंटिन्युअस शो आलोले आनी एक दीस आमकां एक गांवांक शो आलो तेन्ना आमकां ब्रेकाक आमकां कांय गेल ना
स्नॅक्स बी Okay. ऑर्गनायझरचा तिकडे ते इसरोल आसतले आनी आमी हाडले आमकां आनी एंड जावपा टायमार दिले आनी हाडून दिले Okay. आनी चिकन स्टीक ब्रेड म्हणजे समथींग तियात्र काबार जाता जाता ओके आनी आमी भिवून एकल्यान दोन हायले कित्याक आनी आमकां जेवण मेळत ना मेळत कित्याक रावपा जाय न्हू घरा ओके कडेन ओके आनी तेका आनी हांवें बी हायले हांवें दोन हायले वयल्यान ते बरें ओराय म्हणून म्हणटरी आनी उठताय ते काडले आनी हांवें एक मुगे बॅगान घालून हाडलो ओके आनी तेच भशेन सगळ्यांनी केलें सगळ्यांनी हायले आनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जालें मॉर्निंग जाता 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 म्हाका सारकें कंप्लीट लूज मोशन स्टार्ट जालें ओ या ओके लूज मोशन स्टार्ट जालें आनी हांवें म्हणलें कितें जाता काय कळना बट आय टूक अ टॅबलेट्स आनी आय वेंट ओके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आनी जालें आमी डॉक्टरा वांगडा मागीर गेले दुसऱ्या दिसा शोआ गेलो शिवा गेलो ओके शिवा गेलो चोवपाक गेलो जाल्यार ते आमी सगळे थिंगा मातशें आहले आनी सगळ्यांक कोतले बितले काय कोण हो येना तो येना लायक हेचा टायम जाता ओके आनी आमी गेलो सर हंबट तूं येयलो ना आनी कितें जालें कितलो गो तो म्हणटा हॉस्पिटला आहा हांवें म्हणलें हॉस्पिटला ओके ओके मागीर चोवपाक गेलो जाल्यार फॉर बिकॉज ऑफ लूज मोशन लागून हॉस्पिटलाक गेलो ओ आनी चोवपाक जालें चोवपाक गेल्यार तेका जालें सगळ्यांकूच जालें सगळ्यांक सगळ्यांकूच जालें आनी आमी तेच आमी उलयताय आनी कितें आनी हाय म्हणपा लागलो तो थिंगा झुकुरपा आनी हाय आनी पोलिटॉरिटी वचय आनी हाय मागीर जालें सगळें जालें काबार आनी आतां मुगे एंट्री आहा ओके मुगे एंट्री तेजे बरोबर आतां एंट्री आहा म्हणटरी तो आतां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल रोखडो हांसपी मनीस मुगो कितलो करूं बट म्हाका कॉमेडी तर येयली कोण म्हणजे तो फाळगो जाल्यार मुखार जायना सोंसपाक आनी येयलो म्हणपा लागलो आनी हे लांबे म्हणपा लागलो चोवपा साम खापरी केस ओके खापरी केस हंबट हेदोळ खापरी केस म्हणपा लागलो बट हेदोळ मनशा काल येदोसो पाव तूं कितकोन लागलो कितको बरें जावपा लागलो हेदोळ मनीस तूं सारको तुका तो पाव तुका लागता तो पाव तूं पावता आमकां जालें आमकां आहा देश तूं आहा केदोळ रे तुका त्या टायम इतलो हांसोन थिंग सगळे आहा रे सकाळ थिंगा सिनियर्स सर्वीस फॉर सगळे आसता आनी काय म्हाका कंट्रोल जायना आनी हे सगळो लाफ्टर दॅट इज लायक म्हाका उगडे आसा इतलो हांसलो त्या टायमार या ऑन द स्टेज आनी सगळे लोक चोयता आनी दॅट पीपल केम टू नो समथींग दॅट पर्सनल कितें इश्यू जालो म्हणून गेले पर्सनल कित्याक आनी इतलो म्हाका सम सफोकेट जावन हांसपा इतलें जे प्रश्न हांव तुका विचारता ल्हान ल्हान प्रश्न ते एकाच उतरान तुवें जबाब दिवचो आर यू रेडी या Not even 1.5 zabas. Okay, but only one. Okay, sure. Okay. What the point of question? समजूया तूं फाल्यां पॉलिटिशियन जालो जाल्यार तूं खंयचे पार्टीक जॉयन जातलो बीजेपी काँग्रेस वा खंयचेय न्हू दुसरो क्वेश्चन तुजो फेवरेट पॉलिटिशियन कोण नरेंद्र मोदी राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फाटीं तुवें लोहिया मार्गांव लोहिया मैदानाचेर एक तुवें मिटींग थारायलेली कोंकणी पासत ओके जंय जायतो लोक एकठावलो तर सांगशी आमकां ते मिटिंगेचो फायदो कोणाक जालो तुका उलोवप्यांक काय गोंयचे करची गोंयचे तियात्र जिवा उरोंक चड गरजेचें कितें तियात्रांचो दर्जो आनीक सुदरावंक जाय ओ तियात्र आनीक लोकांचो सपोर्ट तियात्रांक जाय वो युनिसेफ टॅग लावंक जाय आमगेलो तियात्राचो दर्जो आहा तो सुदारपाक गरजेचो वन वर्ड हय फर्स्ट वन तियात्राक लोक जायना जावंक साबार कारणां आसात ओके हांव तुका 4 ऑप्शन्स दिता तुवें तें चूज करपाक जाय स्टोरी बरी आसना एक्टरांक डायरेक्शन सारकें दिवंक ना कांतारां बरी आसना ओपोजिटली कॉमेडी स्टोरी सारको आसना लोक
आमकां तियात्राचो दर्जो सारकोच देंवला तर हाचें मेन कारण कितें आसत नो न्यू सब्जेक्ट्स नो न्यू ट्यून्स or music no new faces तीच तोंडां नो न्यू सब्जेक्ट यात आनीक 20 वर्सां जिवा उरतलो काय ना ना गोंयची पॉलिटिकल एटमॉस्फियर पिड्यार जावन गोंयचो लोक जबाबदार वय वो ना वय दुबावना आयचे तियात्रिस्ट कोंकणी भाशे पासत जायते करतात पूण जेन्ना कसलेय मिटींग आसता मेळावो आसता जाल्यार 90% तियात्रिस्ट थंय हाजीर आसना जाल्यार एक सांग म्हाका तियात्रिस्ट कोंकणीची सेवा करता काय कोंकणी तियात्रिस्टाची सेवा करता कोंकणी तियात्रिस्टाची सेवा करता विशाल तूं एक तरणाटो तियात्रिस्तूय आनीक सोशल एक्टिविस्ट जाल्यार आमचे तरणाट्यांक तियात्रिस्टपणाच्या बाबतींत ओ एक्टिविस्टपणाच्या बाबतींत तुजी मेसेज कितें वॉट डू यू थिंक दे शूड डू तियात्रिस्टाच्या हातींतल्यान हांव सांगपाक सोदता न्यू भुरग्यांक येवपाक सोदता तेमकां येवचें म्हणल्यार सारकी कोंकणी उलोवपाक शिकची मोदी थिंग तो तुम थोडी इंग्लीश उलयताय जाल्यार तूं मातशें तें जें कितें आहा कोंकणी सिंपल उतरां अबावट खूंय आहा खूंयसर येता बोस ऊट ही तर उतरां निवळसाण येवपाक जाय तितूंतल्यान तूं एक्संट घालता तें सगळें बरें दिसना कोंकणी माय भाशेक अपमान करचो आनी दुसरें म्हणटाय ते भुरग्यांनी वर्कशॉप करपाचें खूब गरजेचें आनी वर्कशॉप केल्या उपरांत आतां तियात्र नाचत तेन्ना कळपाक जाय तुगे रोल कितलो तुवें अंडरस्टँड जावन घेवपाक जाय पयले सुवातेर थ्रू दॅट आमी कॉस्ट्युम्स आनी थ्रू दॅट आमी वर्क जावपाक जाय थिंगा आनी पॉलिटिकलाच्या हातींतल्यान आमच्या गोंयकारांक एक मन जावपाक जाय एक वोट आसपाक जायो आनी एकचारपण सांबाळपाक जाय आनी हे तर ना जाल्यार गोंया आनी फुडार कांय बरें पडना ओके विशाल देव बरें करूं तुमकां चडशें कित्याक तुवें जायती आमकां म्हायती दिली तियात्रां वयर जावं सोशल एक्टिविस्ट ह्या कामां वयर आनी हे हो आमचो पिकल टिकल चॅट शो येवन तूं सोपयलो आनी आमच्या ऑडियन्सांकूय तुवें जायते हांसयले बी आनी जायती म्हायती वा दिली सो देव बरें करूं तुमकां थँक्यू सो And मच as a token of appreciation, I would like to give you this memento with love from Pickle Tickle Chat Show. Yes.